नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया निरपणसाची भाजी। निरपणस तासून ताचे हांवें अशें करून कुडके करून घेतल्या, बारीक फोडी करून घेतल्या। ह्यो फोडी आतां आमकां उदकान धुवन घेवपाक जाय। फोडी हांवें उदकान धुवन घेतल्यो। आतां आमी भाजी फोडणेक घालुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां, तातूंत हांव 1 मोठो चमचो तेल घालतां। तेल तापले तशें तातूंत हांव अर्दो चमचो सासवां घालतां, 1 चिमटी हिंग घालतां। सासवां तडतडली तशी तातूंत हांव मिरसांगो घालतां। हांवें 2 हरवे मिरसांगो बारीक चिरून घेतल्या, त्यो घालतां। फोडणी मातशी आमी धवळून घेवया। आतां हांव तातूंत घालतां निरपणसाच्यो फोडी। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। मिक्स करून घेवया। निरपणसाची भाजी हांवें कांदो घालिनासतना केल्या। हांवें तेल कमी घातलां, ताका लागून हांव थोडेशें उदक घालतां, पूण निरपणस शिजता आसतना उदक खूब घालपाक जायना। खूब उदक घातलें जाल्यार निरपणस चिकचिकीत जाता। थोडेशें उदक घालतां। भाजी आतां आमकां वाफेर शिजोवन घेवपाक जाय, ताका लागून घट्ट झाकण घालून भाजी बरी शिजोवन घेवपाक जाय। भाजी शिजता आसतना मदीं मदीं आमकां धवळून घेवपाक जाय। अजून थोडो वेळ आसा भाजी शिजपाक, परत झाकण घालून शिजोवन घेवया। आतां आमी पळोवया भाजी शिजली जाल्यार। आतां आमी चेक करूया भाजी शिजल्या जाल्यार। पळयात भाजी मस्त शिजल्या। खूब शिजली जाल्यार ती मागीर बुळबुळीत अशी लागता। आतां हांव तातूंत घालता सोय। सोय घालून मिक्स करून घेवया। झाकण घालून 1 मिनिट शिजोवन घेवया। आतां भाजी रेडी आसा जाल्यार पळोवया। निरपणसाची भाजी तयार आसा, रेडी आसा। पळयात एकदम मस्त भाजी जाल्या। निरपणसाची भाजी कांदो घालिनासतना केल्या। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।